आमच्या हातून कोंकणी ते आम्लपित्त म्हणटात म्हणून खूप जाण येतात असे आमच्याकडे की आम्लपित्त पडटा आणि रगत येता. बेसिकली हेतून कितें जाता की दनपारचे टेम्परेचर्स हाय जाल्या कारणान नाकाची रचना जर का सारकी ना म्हणजे मदलो सेप्टम आणि सायडीचे टर्मिनेट्स हे जे नाकाचे भितरले अवयव असतात त्याची जर का रचना सारकी ना जाल्यार ड्रायनेस नाकान वाडू शकता आणि ते ड्रायनेस वाडल्या कारणान नाकान खवळे तयार जातात आणि त्यो खवळ्यो जर का पडल्यो जाल्यार नाकाची चामडी अब्रेडेड जाता. अब्रेडेड म्हणजे थंय घावो तयार जाता आणि तेतूंतल्यान रगत पडटा. हे आमी युजली भुरग्यांच्या हेतून पळयता की दनपारचे वताच्या टायमाक नाक ड्राय जाल्या कारणान तांकां रगत येवं शकता. हाका प्रिव्हेंटिव्ह कितें आसा डॉक्टर? प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे सादी गोष्ट म्हणजे घरान वॅझलीन किंवा खोबरेल तेल जरी आसात जाल्यार थोडेशे बडान घालून जॉन्सन बडान घालून ते नाकान लायले जाल्यार हो ड्रायनेस कमी जातलो आणि हो प्रकार त्यांच्या अवॉइड जावपाक जाय. तांच्यानी ट्राय करपाक हरकत ना, तरी पण डॉक्टरांचो सल्लो घ्या. हय, डेफिनेटली. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो 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 हा आयकू येता, विचार. म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक जाय आसलो. विचार. ती कंटिन्यू शिको येता ना हय सकाळच्यो आनी तेका एक नाकाचे हाड जर वांकडे आसात तो जाल्यार म्युकस सॅक्रेशन जाता हितून ताळ्यान. ते सॅक्रेशन जावन तो चेस्टान वचोन फुडें फ्युचरान कंटिन्यूस तशेंच ते पोजिशन उरत जाल्यार अस्थमा जावं शकता का ना, हे म्हाका विचारूंक जाय. बरोच प्रश्न, बरोच अभ्यासपूर्वक विचारला. बरोच बरीच तयारी केल्या, पूर्व तयारी. कारण सुरू केला शिको सकाळचे कंटिन्युअस फॉर अ लॉंगर टाइम आणि मागीर तांच्यानी बरो व्हडलो टर्न घेवन अशें आयले ते नॅशनल हायवे. ना प्रश्न अतिशय सुंदर आसा आणि सांगपाक पूर्ण तयारी म्हणजे तांकां खबर आसा कितें आसा ते सांगपाचें. म्हणजे आमकां जे अलर्जीक रायनायटिसचे आमी उदयच्यान डिस्कशन चालू केल्लें, तर अलर्जीक रायनायटिस अँड अस्थमा दे गो हँड इन हँड. बरोबर. त्यामुळे वी हॅव सीन की 50% लोक ज्यांका अलर्जीक रायनायटिस आसा तांकां अस्थमा जावपाचे चान्सेस खूप आसात. किंवा दी जीन आसा आमच्या बॉडीन जेच्या कारणान हे जाता, इट इज द सेम जीन विच कंट्रोल्स बोथ अस्थमा अँड अलर्जी. युजली ज्यांका चाइल्डहुडान अलर्जी असता तांकां एज दे ग्रो स्लाइटली बिगर दे कॅन कॅच होल्ड ऑफ अस्थमा ऑर इदर वे राउंड ऑल्सो. सो आमी अशें पळयल्लें आसा की अलर्जी आणि अस्थमा हे दोन्ही वांगडा जावं शकतात. त्यामुळे तुमकां जर का शिको येतात तर डेफिनेटली चेकअप करून अलर्जी जर का तुम्ही पहिल्या पार्टान कव्हर केली आणि नाकाच्यो शिको थांबयल्यो जाल्यार अस्थमा जावपाचो चान्सेस खूप कमी जावं शकता. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हाका तांच्या प्रश्नांचे उत्तर तुम्ही बरें दिलें, पण म्हाका खरोच प्रश्न आवडलो. तांणी बरो पूर्व तयारी व्यवस्थित प्रश्न. मागीर आमकां फुडलो प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो हॅलो हा डॉक्टर, आय एम दामोदर प्रभू. आय एम 52 years old. I've been prescribed Amlopress L for high blood pressure, and my family doctor had told me that this may give, there is a side effect to this, and this may give coughing, constant coughing, dry cough, and it's happening with me. My wife doesn't believe it. She thinks I'm suffering from TB or something. So if she's listening to this, if you could convince her about this. नाही. आता फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही एक काम करा, यू मेक हर लिसन टू अवर प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. That is not in our control. We will try to give you the reply. Okay, sir. It is a correct thing. The doctor who has prescribed you Amlopress, let's forget a brand part of it, but can give rise to this allergic cough. Not allergic cough. It is one of the side effects of this drug. It can give rise to this cough. So my request is that you convince your wife that what has been told to you is perfect. But if the cough is really troubling you very badly, then please do not keep on coughing, but you can go back to your physician and get the brand change or get the drug change. Correct. You can have a better life with non-coughing, and then wife will be more than happy. म्हणजे हे एम्लोडेपिन जे वखद आसा तातूंत खोकली येवपाची शक्यता आसा. एक इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला खूपच त्रास जाता वखदाचो जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचून वखद बदलात, बायल बदलपाची गरज ना. यू कॅन कॅरी ऑन विथ द सेम लायफ, वायफ अँड द सेम लायफ ऑल्सो. म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर. या विचारात. हांव विन्संट सरेरा उलयतां. विन्संट बाब विचार. डॉक्टर, हे रातचे आतां न्हिदले न्हू, एके सायडीन मातशें आयकोंक येना म्हाका बरोबर. पण न्हिदल्या उपरांत तुका आयकपाक जाय कितें? आमचे कानाच्यान हे जाता, त्रास जाता, पॅक जाल्ल्या भशेन जाता. अच्छा. कान गप्प जाता. ओके.
तुम्ही जो प्रश्न विचारला की रातचं एका सायडीन आयकूंक येना, हांव मातसो पयलीं विचारून पडलो आतां हेका आन्सर कितें सांगपाचें काय म्हणून. पण एकाच सायडीन तुम्ही जर का म्हणटा की पॅक जाता तर चान्सीस वॅक्स आसपाचे खूब चान्सीस चड आसात. बिकॉज तुम्ही ज्या तरेन टर्न करतात हेड त्या प्रमाणे वॅक्स जर का कानाच्या पडद्याचेर वचून बसता तेन्ना तुमकां तो गप्पपणा चड दिसता. तर मोस्टली म्हाका दिसता की तुम्ही कानाची चॅकिंग करून ते वॅक्स आसतले ते क्लीन करून घेयात. बिकॉज असो एकूय डिजीज ना की रातचो जो आमी तुमी न्हिदतात तेन्ना एक कान गप्प जाता, एक कान चलता आणि दुसरो कान गप्प जाता. हे मोस्टली कानाचे वॅक्स आसा जे आमी टर्न जाल्या कारणान तेजेर प्रेशर दिता ते आणि तो गप्पपणा येता. अच्छा, म्हाका दिसता तुमच्या प्रश्न खरंच सुंदर जाप आसा आणि म्हाका दिसता डेफिनेटली विथ दी सिंपल मॅनेजमेंट म्हणटा तशें तांचें बरें जावं शकता आणि ही विल बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल दिस स्ट्रेस ऑल्सो. माझ्या डॉक्टर आज आमकां तरेकवार गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्या म्हणजे धारगळे पासून मडगांव पर्यंतचे प्रश्न येत आसात. आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो Hello. या Doctor, I'm speaking from Margao. या विचार बाय. My question is that I get cold every time. Means if I wash my hair also next day morning nose is getting blocked. हां And left side face is also getting swollen and eyelid also. अच्छा. So X-ray reports are also sinus is not showing. So what is the problem? Okay, now it's a very difficult question to answer because until unless I really see her, what is the problem. पण in general त्यांनी सांगल्याप्रमाणे की she takes bath in the morning आणि next day she has a problem. बरोबर. Okay, with nasal blockage. Yeah. I think the chances are because she is taking a head bath with a particular kind of shampoo, Correct. which has got a strong fragrance, or she is using something to wash her hair, which has got a strong fragrance, is causing some kind of allergic phenomena in the nose. बरोबर. So you need not have to have only sneezing. बरोबर. You can have even nasal congestion and blockage. Yeah. It might be a part of allergy. Yeah. What I will suggest her, you show to a ENT surgeon, that is the best thing. Yeah. But you can change the brand of shampoo or soap and try it. Yeah. I'm not sure, but it's very difficult for me to tell you ki yes, it is only because of this. Yeah. Because nasal blockage is, especially after bath, and that to head bath, what she complains of, can be definitely related to a soap related or a fragrance related condition. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे जसं तुम्ही सांगलं की एक म्हणजे त्याचा त्या तुमच्या शॅम्पूचा वास असू शकता, शॅम्पूचे केमिकल कॉम्बिनेशन असू शकता किंवा साबणाचे. तिसरे एक अतिशय आय जस्ट लाईक टू ॲड की न्हाल्या उपरांत म्हणजे आफ्टर हेड बाथ शी ऑल्सो एन्श्युअर दॅट द हेअर म्हणजे व्यवस्थित ड्राय किंवा सुको करप महत्वाचे. खुबशे फावटी ते चल आय डोंट नो वॉट इज म्हणजे ताचे केस कितके लांब आसा ताका आमकां तर केसूच ना. सो वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दॅट. पण मास्तर डॉक्टर आमी एक फुडले कॉल घेऊया. Sure. हॅलो या हॅलो या विचारात प्रश्न विचारात. कट झाला. अच्छा तेच ते आज खुबशे कॉल कट जाता पण खुबशे प्रश्न येत असतात. डॉक्टर तांच्यानी आता सांगले नाही असे केन्ना केन्ना असे डायज बी असतात तांकांय अशा तरेचे कॉमन प्रॉब्लेम येतात नाही म्हणजे ताचे व्हॉट इज म्हणजे हाऊ यू गो अहेड विथ आम्ही डायसच्या हेतून केसांक रंग लावप. हय, केसाक रंग लावप आणि एलर्जी हे आम्ही पळयल्ले आसा. मोस्ट ऑफ द टायम दे कम विथ स्नीजिंग एज वेल एज स्किन एलर्जी. अच्छा. म्हणजे चामडीची एलर्जी दादडा दिसता आमकां क्लियर कट आणि तांकां विचारल्यार ते क्लियर कट हिस्ट्री दिता की डॉक्टर आमी हे लायिल्ले तेच्या मागीर हे आयले आणि मागीर नाक सारखे ब्लॉक जावन कंजेशन जाता. त्यामुळे आम्ही युजली तांकां सांगता की तुम्ही चेंज करून पळयात ब्रँड. विच एवर ब्रँड इज सुटेबल फॉर यू, यू कॅन यूज दॅट. अच्छा डेफिनेटली. अच्छा मास्तर डॉक्टर आमी एक फुडलो प्रश्न आला आसा घेऊया. हॅलो हॅलो या हॅलो हा विचारात प्रश्न विचारात. डॉक्टर हांव फोंडेच्यान उलयता परब म्हणून. हा उलयात. म्हज्या घोवाक न्ही नेझल पोलिप्स आसा म्हणून सांगला आनी तांकां परत परत शिकोवचे त्रास जाता. कित्या खातीर अशें नेझल पोलिप्स असल्यार ते कितें करचें पडटा, सर्जरी करची पडटा? व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुम्ही जो प्रश्न विचारलो हो आमच्या अलर्जिक रायनायटिसचो दुसरो पार्ट आसा. बरोबर. अलर्जिक रायनायटिस जर का तुम्ही प्रॉपरली टायमार जर का ट्रिटमेंट घेवंक ना, नेझल स्प्रेज किंवा कितें टॅबलेट्स आहात ते घेवंक ना, जाल्यार नेक्स्ट फेज इज नेझल पॉलिप्स. नेझल पॉलिप म्हणजे नाकान एक प्रकारचे मास वाडपाक सुरू जाता आणि ते मल्टिपल मासेस असतात ज्याच्या कारणान तुमकां नाकाचे ब्लॉकेज आणि हेडेक्स हे सुरू जाऊ शकतात. आता यांच्यानी विचारली ट्रीटमेंट. अर्ली पॉलिप्स जर का आसात, बारीक बारीक हल्ली सुरू जाल्यात तर मेडिकल लाईन ऑफ ट्रीटमेंटान आम्ही ते कंट्रोल करू शकता. पण जर का पॉलिप एक्सटेन्सिव्ह आसात आणि नेझल ब्लॉकेज जाता चड जाल्यार सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. नाव इफ सर्जरी बीइंग डन इट इज नॉट अ क्युरेटिव्ह सर्जरी, but it is a surgery to give you a good amount of breathing and opening the sinuses which were blocked. अच्छा.
कारण एकदा तुमकां अलर्जीक रायनायटीस आसा आयुष्यभर तुमच्या वांगडा अलर्जीक रायनायटीस उरतलो. बरोबर. त्यामुळे एकदा पॉलिप्स काढले तुम्ही जाल्यार ते पॉलिप परत जावपाचे चान्सीस आसात. पण ते काढतकूच तुम्ही जर का स्प्रे नियमितप्रमाणे वापरलो आणि नियमितप्रमाणे तुमच्या ENT डॉक्टराकडे फॉलोअप केले जाल्यार ही पॉलिपची सर्जरी आम्ही नेक्स्ट टाइम अवॉइड करू शकता. बरोबर. इतले करून सुद्धा 5 ते 10% पॉप्युलेशनान ते जायना आणि ते पॉलिप्स परत येतात. पण मेकॅनिकल ब्लॉक तसो दवरप इज ऑल्सो बॅड बिकॉज ते पॉलिप हार्ड स्लोली खाऊन वयर दॅट इज युअर ब्रेनाकडे किंवा आईज कडे वचून कॉम्प्लिकेशनां तयार करू शकता. त्यामुळे ते काडपाकूच पडटले आणि मागीर अँटी एलर्जीची ट्रिटमेंट तुमकां लायफ लॉंग घेवपाकूच पडटली. म्हाका दिसता तांच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसा आणि तुम्ही बरेच सुंदर आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन सुंदर सांगलात. म्हाका दिसता दे मस्ट बी डेफिनेटली कन्विन्स आनी दे कॅन टेक अप द सर्जरी विथ तांचो कन्सर्न डॉक्टर आसा जेकडे ह्या कार्यावळीच्या दरम्यान आमकां गोंयच्या तरेकवार वाठारांतले बरेचशे प्रश्न आयले. आमकां खूब आनंद जाता की तुम्ही आणि ही कार्यावळ हांचो एक असो एक संबंध प्रस्थापीत जाता की तुम्ही युआर बिकम एक्टिव्ह पार्टिसिपंट. फक्त कार्यक्रम पळोवपा पुरतेच मर्यादित नासतना तुमचो सहभाग खूब मोलाचो आसा. अशोच कार्यावळ पळयत रावात, कार्यावळीचेर मोग दवरात, कार्यावळीन वांटेकरी जायात. दुसरे वेळी आमचे बरोबर आसतले डॉक्टर मनीष पटेल आणि जे एस्थेटीक आणि कॉस्मेटीक सर्जरी म्हणजे सौंदर्य प्रसाधनांची म्हणजे सौंदर्य तुमचे कशें वाडोवं येता म्हणजे बाबा ते केसांचे म्हणा कातीचे म्हणा हाचे विशीं जे तुमचे प्रश्न आसतात ते मुजर तयार दवरात. स्पेशली यंगर जनरेशन जे आसा स्पेशली लेडीज जे आसात चलयां आसात तांच्यांनी ह्या कार्यावळी मुजरत वांटेकरी जायात आणि ह्या कार्यावळीचो पुरेपूर फायदो करून घेयात. डॉक्टर बरीच मोलादीक माहिती आणि एक तंत्रशुद्ध माहिती तुम्ही ह्या कार्यावळीच्या दरम्यान आमच्या लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. प्रुडंटच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीच्या ह्या माध्यमांतल्यान ही जी आमची मोख आसा ती यशस्वी जाता. ह्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आणि हेर लोकांचे काळजांसान देव बरें करूं. Newsy Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives.